कारणां घेवन आमी उपोशणाक बशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां एक जें आश्वासन दिल्लें आमच्या बोर्डाच्या वतीन की 31 तारीख पर्यंत आमी तुमकां जो कितें मॅक्झिमम दरवाड आसा तो दितले आनी एमडीकूय आमी तातूंतल्यान मुक्त करतले ह्या सर्विसेंतल्यान. अश्यो दोनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जाल्यो. पण पूर्ण जाता जाता आमकां एक अशी खंत दिसपाक लागल्या आतां की ही खंत अशी की जेन्ना हे 2 रुपया वाड दिली 31 तारखेक म्हणजे 30 तारखेक एक मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक ताणें कितें तरी ठराव घेतलो आनी त्या ठरावान आमकां 2 रुपया 3.5 फॅट आनी 8.5 SNF ह्या हाका आमकां दूद दरवाड दिलो. तो डेरीक अप टू 4.14 असो येता. म्हणजे ताजो जर विचार केलो आसत जाल्यार 3 रुपया दिवचे पडटा. आतां 3 रुपया जर दिले 7.18 एवरेज जवळ 1.5 लाख दिल्ली आमी. एवरेज दूद 60,000 जर डेरीक घातले जाल्यार 3 रुपये दिवचे पडले. 3 रुपये दिवचे पडले. डेरी लॉसान गेली. आज पयलींच लॉसान आसा. म्हणजे कशें डेरी म्हणजे कितें तरी एक म्हाका जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तें हांव कशा पद्दतीन सोंपयतलो आनी वतलो न्ही. सरकारान खंय लक्ष घालून आतांच उपाय काडपाक जाय, नाजाल्यार डेरीची दुसरी संजीवनी जातली. म्हणजे ह्या विशयी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक आव्हान करतां की ही जी दूद दर म्हणजे हें जें कितें चल्लां प्रकार हो प्रकार दूद उत्पादकांक डेरी हाका खूब घातक आसा. आनी हो घातक जाल्लो जो म्हणजे हाका आमी कॅन्सर अशें म्हणटा. हो जो कॅन्सर आसा काय ना हो योग्य वेळार जर सरकारान तो जर ताका केमोथेरपी जर करुना जाल्यार हाजो म्हणजे ही डेरी अक्षरशः आनी दूदकारांक अक्षरशः हो कॅन्सर खावन उडयतलो. सध्याचे संचालक मंडळ आणि MD नवसो आसतना गोवा डेरींतल्या कॅटल फीड प्लांट, फिलपॅक मशीन, आयस्क्रीम प्लांट, भायली दूद खरेदी, नोकर भरती असल्या स्कॅमांची सध्या सहकार रजिस्ट्रार चवकशी करता. 8 ऑगस्ट मेरेन निकाल दिवंक तांकां हायकोर्टाचो प्राझ. सरकारान सगळ्यांक घरा धाडपाची तयारी दाखयल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.